Hold on. फॉन्तेनास पोर्तुगीज पद्धतीच्या पोरण्या घरांचो गोंयचो एक फामाद पर्यटन वाठार. हाका गोंयचो लॅतीन क्वार्टर अशेंय म्हणटात. जगभरातले पर्यटक फॉन्तेनासाची रंगबिरंगी सोबीतकाय पळोवपाक येतात. पूण फाटल्या कांय दिसांनी फॉन्तेनास घडपी घडणुको पळयल्यो जाल्यार पर्यटकांक फॉन्तेनास येतना 10 वेळा तरी विचार करचो पडटलो. ताका कारणूय तशेंच आसा. 2 दिसां पयलीं फॉन्तेनास वाठारांत रंगीबिरंगी घरां सामकार उबे रावन फोटो काडपी कांय पर्यटकांचेर थंयच्या थळाव्यान हल्लो केलो. हालीं तेंपार फॉन्तेनास वाठारांत पर्यटक आनी थळाव्यां मदीं बरीच कोफुसांवां पळोवपाक मेळटात. थळाव्यांच्या कोतान पर्यटक हांगा येवन तांची शांतीकाय भंग करतात. तशेंच खंय जर भायर सरतले जाल्यार सदांच थंय ट्रॅफिक जॅम म्हणून थळावे तिडक उक्तायतात. जाका लागून थळाव्यांचे आनी पर्यटकांचे तोंडाक तोंड जाता आनी उपरांत ते चडार पडटा. भोंवपाक येवपी पर्यटकांक जर अशें बेजार जावन तांचेर तिडक काडून धाडले जाल्यार हाचो वायट परिणाम गोंयच्या पर्यटनाचेर जावपाची शक्यताय आसा. थळाव्यांक त्रास जायनासतना आनी पर्यटकांकूय फॉन्तेनास येवन गोंयची सोबीतकाय पळोवपाची संद मेळची हे खातीर सरकारान हाचेर उपाय येवजण काडपाक जाय. ह्याच फाटभुंयेर थळावो आमदार बाबूश मोन्सेरात हांणी शेनवारा थळाव्यांक भेट दिवन हाचेर उपाय येवजण काडपाचें उतर दिलां. आयज मिनिस्टर येवन गेलो, ताणें पळयलां. सो कितें सांगलां? So Lorraine has told the minister, please, you are the enemy of this. We are suffering. There is signboards, no motor zone. Okay, cars can pass, no. But they park. No. Who's going to enforce it? We can enforce it. You come in front of Josepha, if you go now, you see the whole thing by that. Rent a bike. Tourists come. Boats are there, no entry. Tourists get it. Is that correct? You are not only endangering your life, you are endangering somebody else's life also. You are parking there where you are not allowed to park. But if the police had come and fined them in a heavy fine, 1 month you do that and they will stop. I'm not saying forever. This police also has got their limitations. They don't have enough manpower. They are trying to do their best within their limited. But there has to come a solution. This is what we are told there. Anyway. So Anik is finding that solution. एवरी डे डिफरंट लोक येतात. Yes. सो एवरी डे तांकां सांगप आनी एवरी डे तुमी हें करून नाका म्हणप तें खंय तरी एक हें जातलें अशें दिसना? Friction will happen. So what are we telling? Are we the policing force? Tell us. Then they will become vigilante. You're not the policing force. Give us, but he himself is not, cannot guarantee that the police will be there for us. We are asking, we are requesting the authorities to give us a police force, to supervise. They are standing in the middle of the road, they are dancing in the middle of the road. This has to end. This is a residential area, boss. This is a residential area. This is not your tourism place. These are not monuments. And why they come? Because internet. Who has put in internet? The government has the power to bring it up. Why is the government not doing it? The same tourism minister is the IT minister. He has the capability to do it. They are requesting him. I'm requesting through you to him. Please do it. Do not feature our area as a tourist. I'm requesting the minister. तुम्ही जाणात आसतले हांगा फॉन्टेनीस हांगा गोंयचो लॅटीन क्वार्टर म्हणटा एक कलरफूल अशी एरिया आनी हांगा येतकीर एक सारको एंटीक गोवा आनी एक गोंयकारपणाचो हांगा एक फील येता. पूण हांगा आमी फाटल्या दिसांनी पळयलें 2-3 दीस पयलीं पळयलें की हांगा कांय ट्युरिस्ट आनी जे लोकल्स आसा तेंचे मदीं एक वाद जालो मागीर त्या वादाचेर आमी हांगा जो कोण लोकल आशिल्लो तितून ताका मेळपाक गेले आनी कित्याक लागून हो वाद जालो हाचेर आमी सगळी विचारपूस केली जाल्यार हितून आमकां अशें कळोन येयलें की जे हांगा लोकल्स आसात तांकां हांगा पीस असो मेळना. म्हणजे हांगा ती शांतीताय जी जाय आशिल्ली तांकां
ती हांगा मेळना. म्हणजे हांगा ट्युरिस्ट येतात, ट्युरिस्ट येवन रोड ब्लॉक करतात, रोड ब्लॉक करून हांगा खूब अशे त्रास जातात, खूब त्रास जातात. तेंची वॉलाचेर पांय दवरून ते तेंचे गाडयेचेर पांय दवरून किंवा गाडयेचेर तेंचे पार्क केल्ले गाडयांचेर उबी रावन फोटोज काडटात. हांगा ते अशें म्हणटात की सोशल मिडियाक लागून जे ट्युरिस्ट येतात ते ट्युरिस्ट हांगा चड येतात आनीक हांगा ट्युरिस्टांक लागून खूब असो त्रास जाता. असले लोकांक गोंयची बदनामी अशी करपाक नाका, पूण तांकां हांगा पीस जाय. सो आतां हेजेर सरकार कितें लक्ष दिता, हेजेर सरकार कितें एक्शन घेता हें सगळें लक्ष दिवपा सारकें आसतलें. आनी तेंची आयज मिनिस्टर येयल्लो हांगा, मिनिस्टर बाबूश मोन्सेरात येयल्लो. तेंचे कडेन सुद्दां तेणें डिमांड घातलेले आसात. आनीक हांगा तेंचे डिमांड असो आसा की हांगा पेट्रोलिंग जावची आनी हांगा तेंचे जे ही जी शांतताय आसा गोंयची, तेंचे जे रावपाचे जे डेली हांगा सगळे सिनियर सिटीजन आसा तांकां पिसफुली रावपाक मेळचें. गोमंतक TV खातीर गौरेश गांवकर, फोंटेन्हास इश्यू.